लिडर ऑफ ऑपोजिशन 1.5 वर उलयलो म्हणून म्हाका दिसता म्हाका खरें 3 वरां उलोवपाक जाय. पण स्पीकर सर ह्या हावजाचो हांव 3 वरां घेवचो ना, हांव एकूच वर घेता आनी तेणी केल्ले 1.5 वर म्हाका दिसता बाकीचे सगळे मेळोन 1.5 वर जाले सारके. येस स्पीकर सर ते आतां आनी म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका म्हणून सांग. हांव एकाच वरान म्हाजें वेवस्थीत रित्या उत्तर सोंपयता आनी सगळीं तेंच्यांनी जे कट मोशन मांडल्या ताच्या सयत ते जे उलयल्या त्या सगळ्यांची उतरां आमचे सायडींतल्यान ज्या सगळ्यांनी अभिनंदन केलां, कोणाची कामां केलां, रिक्वेस्ट कितें केला तेज्या सयत स्पीकर सर परतूय हांव सांगता चवथ लागीं पावल्या आनी म्हणजे बजेट जें आसलेलें हें चवथीचे माटोळे सारकेंच आशिल्लें आनी म्हणून तर त्या चवथीच्या माटोळेक लायिल्लीं सगळीं फळां आमी गणपती पायलो काय ना ती सगळीं फळां मागीर सगळे जाण चवथीक एके कडेन येयल्या प्रत्येकाक एक एक फळ दिता देवाचो प्रसाद म्हणून. कोण आंबो व्हरता, कोण फणस व्हरता, कोण मको व्हरता, सगळे वाटीन दिता एक एकट्याक लाडू सुद्दां दिता आनी नेवऱ्यो दिता त्यो चवथी कडेन पावतल्यो. स्पीकर सर सगळे उलयतना हांव पळयतालो की आमी बजेटांत प्रत्येकाक 100 कोटीचें एलोकेशन केल्लें, 100 कोटीचें ह्या वर्साक म्हणजे 100 कोटीची कामां प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जातली म्हणून बरें तें आनी खरें तें कोण उलयना. म्हणून म्हणटा स्पीकर सर केन्ना केन्ना निदान खरें आनी बरें हेंय उलोवपाक जाय तेन्ना मातशें गोड लागता. स्पीकर सर हांवें सहज म्हणून काडून पळयलें की आतां पर्यंत बजेट पास केल्या उपरांत आतां पर्यंत खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात कितले पयशे पावले काय म्हणून. हांव सांगता 1 एप्रील 2025च्या उपरांत आमी एक्सपेंडिचर सँक्शन खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात कितले दिले काय म्हणून सगळ्यात हायेस्ट आसा आमचे पणजे जे 100 कोटी रुपया एक्सपेंडिचर सँक्शन क्रॉस जालो पणजेंतलो. ओके दुसरो तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताज्या उपरांत आमच्या कुडचड्यार 39 crores ऑफ रुपीज क्रॉस जालो. कुंकळेनूय बी 20 कोटी रुपयाची एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा. कुंकळेंत बाणावलेन दिवंक ना अशें न्ही, बाणावलेन सुद्दां म्हणजे बाणावलेचोय फिगर मुद्दाम फातोर्ड्यात जवळपास 15 कोटीचो फिगर क्रॉस जाला आनी बिचोले चंद्रकांत शेटयाचो 30 कोटी सुमार कवर जाला. ओके कुठ्ठाळी जसो हांव सगळें वाचिना आतां बट ह्या सगळ्या म्हणजे हे हांव फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन ह्या वर्साक दिला पळय न्हू 100 कोटी पैकी तेचीच फिगरां वाचली हांवें फाटल्या वर्साक कितें दिल्लें तें बी सांगूंक ना ह्याच वर्साचें वाचलां. आनी हें कित्याक वाचलें मुद्दामून कारण हांवें जेन्ना बजेटान सांगलां तेन्ना आमच्या बजेट डिपार्टमेंटान हे ट्रॅक करपाक सुरवात केला की कितले कोटी रुपया आमी दर वर्साक दितले हाज्या वयल्यान आमी सुरवात केला आनी तें दिवंक आमी ऑलरेडी सुरवात केला.